तुम्ही ही गर्दी जी पळयता ती गर्दी जाल्ली आयज आमचे वायफाय उद्घाटन ताजो एक सोहळा असो आसलो बारीकसो. तर तितूंतल्यान हांव संकेत भाई आरसेकर हांव त्यांचे आभार मानता की तेंच्यांनी आमकां वायफाय कनेक्शन गावात खुबशे प्रॉब्लेम असले. एक प्रॉब्लेम म्हणजे कनेक्टिविटीचो, कारण अजिबात नेटवर्क नसल्या कारणान आमकां एक 50 मीटर पयस वयचे पडटाले. कोणाक कितें फोटो धाडटलो, कोणाक कितें मेसेज करतलो, कोणाक कितें जीपे करतलो, नाल्यार व्हॉट्सएपार कितें डॉक्युमेंट धाडटलो जाल्यार एक 50 मीटर पयस वचून कॉल करून नाल्यार कितें मेसेज करची पडटाली. तो आयज खंय ना खंय तरी प्रश्न आमच्या गांवचो पयस जाल्लो आसा. तशेंच एनवी स्कायनेट तेंच्यांनी आमकां वायफाय प्रोवायड करून दिल्ल्या बद्दल तेंचे आभार मानता. सांगपाचें म्हटल्यार आमी 2-3 वर्सां पर्सनली अशें एनवी स्कायनेटा कडेन वचून कॉन्टॅक्ट केल्लो, संपर्क केल्लो, पूण तो खंयच्या कारणाक लागून तो सफल जायनासलो. पूण जेन्ना आमी भाईक म्हटलें की भाई आमकां कनेक्टिविटीचो खूब इश्यू आसा, भाईन तेन्नाच आमकां उतर दिलें की जालो वायफाय जालो तुमच्या गांवांत डन, आनी काय उलोवपाची गरज ना, सगळ्यांक वायफाय मेळटलो आनी तो आयज आमकां वायफाय मेळिल्लो आसा. ताच्या लागून हांव संकेत भाई आरसेकर हांचे खरेंच मना काळजाच्यान धन्यवाद म्हणटा. म्हजें नांव प्राची शिंदे. हांव आतां 12वी सायन्सान शिकता. सो पयलीं आमकां बीन हांगा नेटवर्क प्रॉब्लम अजिबात ना. आमकां पयस हांगा ग्रावंड ना थंय वयचें पडटालें. सो आतां वायफाय खातीर आमकां घरांत बसून आमकां जाय तें सर्च करपाक जाय की सॉल्व करपाक जाय तर आमकां इट इज व्हेरी इजी. सो आमकां करपाची गरज ना. सो हांव आरसेकर भाईक थँक्यू म्हणटा टू प्रोवायड अस वायफाय. थँक्यू. थँक्यू म्हणटा की झेडपी इलेक्शनाक तो हांगा येयल्लो आनी तेणी सांगलेलें आमकां 2 प्रॉमिस दिल्ली तेणी. एक आमकां सांगलें की आमकां वायफाय कनेक्शन दिता आनी एक रस्त्याचे. सो रस्त्याचे जातले हें आमकां खात्री आहा आनी वायफाय आमचो मेळ्ळा त्या वेळेस संकेत भाई थँक्यू म्हणटा. देव वायफायका लागून खूब प्रॉब्लम जातालो नेटवर्का लागून. आमकां अशे कितलेशेच प्रॉब्लम जाताले जेन्ना कोणाक आमकां एमर्जन्सी कॉल करपाक गेल्यार जाल्यार आमकां तेचो खूब इश्यू जातालो. आमकां एमर्जन्सी कॉला लागून आमकां बरेच पयस वचचें पडटालें. तेणी तरी 50 मीटर म्हटलें, 50 मीटर ना अशें जवळ जवळ पास केल्यार आमकां 100 मिटराचेर वचपाक पडटालें आमकां. आनी त्याच बरोबर आमी हे आमचे संकेत भाई झेडपी इलेक्शना खातीर हांगा येयल्ले तेजेर ते आमकां उलयल्ले की तुमकां वायफाय तुमचें कितें आसा पळय प्रोवायड करून दितले म्हणटाले तेणी. सो तेणे एक म्हटल्यार वायफाय प्रोवायड करून दिलो आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार तेणी रस्त्याचेय उलयल्ले आसा. सो रस्त्याचेय बीन जातले हांव खात्री बाळगता. आनी लोकांक इंटरनेटा लागून खूब इश्यू आशिल्लो आनी लोक सांगताचे कळटा की तांकां खूब तेंप जालो नेटवर्काक लागून खूब कॉलिंग करचें हें पडलें. इंटरनेटूच वचून हांगा नेटवर्कूच ना. कोणाक फोन करतलो जाल्यार नेटवर्कूच मेळना. सो म्हाका अडचण कळ्ळी केन्ना म्हाका खबर नाशिल्लें की आमचो म्हणजे हो वाठार जो आहा मायनींग बेल्ट एक टायमार आमी 23% खंय रेवेन्यू दिताले ही गव्हर्मेंटाक. पण त्या वाठारान आतां ह्यो बेजीक गोश्टी खंयच्यो लायट ही आसपाकूच जाय, गांवांत वचपाक रस्तो हो आसपाकूच जाय. ह्यो गोश्टी जर ना जाल्यार खूब कठीण हें आसा. तितूंत भितर आतां एक एड ऑन जाला तें म्हणजे इंटरनेट नासतना आतां तुमी हांगा सगळे न्यूज करतले ते न्यूज तुमकां हांगा रावन जर कोणाक फुडें धाडपाचें आहा तुमचे ऑफिसान धाडपाचें आसा जाल्यार तुमकां इंटरनेट जाय पडटलो. भुरग्यांक अभ्यास करतलो जाल्यार इंटरनेट जाय पडटलो. कामार घरा कडेन वर्क फ्रॉम होम करतलो इंटरनेट नासतना आतां गोश्टूच ना. सो आतां बेजीक नेसेसिटी जी आमी पयलीं उदक आनी घर उदक म्हणटाले पळय न्ही तितूंत भितर आतां बेजीक नेसेसिटीन आयलां इंटरनेट. हांव अजाप जालो झेडपी इलेक्शनाक जेन्ना आमी सगळ्याक भोंवताले तेन्ना अजाप जालो की कशे लोक रावता तरी कशे आमी रावूं शकना इंटरनेट नासतना. मागीर पयलीं लायट नासतनाय लोक रावल्या पूण आज रावूं शकता आमी रावूं शकना. तशेंच इंटरनेटा बद्दल जाला. प्रत्येक गोश्ट इंटरनेटाक कनेक्टेड आसा. इंटरनेट आनी नेटवर्क कोणाक फोन करतलो गांवांत जर कितें जालें हांगा फाटल्या दिसांनी तेंचें लग्न आशिल्लें कोणाक सोयरीं जर आयलीं जाल्यार घरांक वाट चुकली जाल्यार हांगा सांगतलो जाल्यार फोन करपाक हांगा कनेक्टिविटी ना. ह्या परिस्थितींत कशी रावता काय म्हाका गोंयान असो गांव आसा अशें पळोवन अजाप जालें. म्हणजे सावड्डें तरी असो गांव आसा पळोवन अजाप दिसलें. आनी तांकां सांगलें हांवें की म्हाका दिसलें हें शक्य आसा म्हणून. म्हणजे व्हडलेशें भितर रॉकेट सायन्स कांय नाशिल्लें की हांगा मेन म्हणजे खंयचीय कंपनी आपूण जावन हांगा इंटरनेट घालपाक फिजिबल जायना. त्या एकूच गांव हो आनी आयसोलेटेड गांव ज्या जाग्या वयल्यान तूं लायन हाडटलो की मदलो वायरीचो जो कॉस्ट येतलो मदीं तांकां खांबे घालपाक पडटले तो कॉस्ट येतलो ह्यो सगळ्यो कॉस्ट कोण काडटलो. इंटरनेट घरान कनेक्शन घेवंक शकता. सो खंयच्याच कंपनीक तें फिजिबल नाशिल्लें. पूण सांगलें की अशें जर आसा आनी आमचे वटेच्यान कितें कॉन्ट्रिब्युशन जर जाता जाल्यार हांव तुमकां हांगा इंटरनेट हाडून दिवपाची जबाबदारी म्हाजी अशें तांकां हांवें झेडपी इलेक्शना कडेन सांगलें. आनी दुसरो विशय तांचो हांवें रस्त्याचो पळयल्लो. रस्त्याच्या विशयान तांच्या फॉरेस्टाचें आसा
आतां सगळे आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंट आसूं स्टेट गव्हर्मेंट आसूं ज्या जाग्यार फॉरेस्ट लागता ज्या जाग्यार रेल्वे लागता अशे सेंटराचे खुबशे कायदे आसा ते आमकां स्टेटीक खुबशे अडथळे येताले पूण ते सॉल्व केले पूण ते सॉल्व करतलो जाल्यार हांगच्यान कोणे तरी तो विशय व्हरपा जाय आनी खंय तरी दवरपा जाय सॉल्व करपाक अजाप दिसतलें तुमी येता आसतना वता आसतना त्या रोडाचे फक्त काडून पळया तो रोड जावना कित्याक काय म्हणून कोणे तरी फॉलोअप करपाक जाय लोकप्रतिनिधी कोण आसतले तेणी फॉलोअप करपाक जाय जाल्यार त्यो गोश्टी फॉरेस्टाचे कितलेशे फॉरेस्टाचे जमनी रस्ते आसा न्ही अशें ना न्ही काय फॉरेस्टाची जमीन म्हणजे रस्तो जावं शकना आसा पूण तो एक विशय आशिल्लो हे दोनूय विशय हांवें तांकां सांगिल्ले की म्हाजे वटेच्यान कितले म्हाजे अधिकार येतले तितले हांव करून दितलो रस्त्याचे विशय जातलो तो तांकांय खबर आसा हांव डेली फॉलोअप करता पूण इंटरनेटाचो विशय 6 म्हयने भितर हांव करता म्हणून सांगिल्लो आतां 6 म्हयने जावपाक आयले आनी इंटरनेटाचो विशय जालो म्हाका एक बरें दिसता की भुरग्यांक शिकतलो जाल्यार सुद्दां आतां ऑनलायन सगळो अभ्यास दिता आनी तो शिकप आनी ऑनलायनूच तो धाडप अश्यो खुबश्यो अडचणी ज्यो आसता हे भुरगे नाल्यार हो गांव आसतो नाल्यार फाटीं उरपाचो जसो आयसोलेटेड दिसता तुमकां तसोच शिक्षणानूय आयसोलेटेड उरपाचो पूण म्हाका बरें दिसता की हें पुण्याचें काम बेजीक नेसेसिटी म्हज्या हातींतल्यान जालें तेंच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट केलो काल्या कार्यामळार अशीच स्थिती आशिल्ली तोय गांव तसोच आयसोलेटेड म्हणजे रेल्वे स्टेशना कडल्यान तो गांव जवळ जवळ आनी भितर 5 किलोमिटर ती भायर व्हरतलो कोण ती व्हरून कनेक्शनां जर तुमी 25 घेतलीं जाल्यार तांकां ती परवडना आनी सगळेच जाण कनेक्शन घेतलें हें अश्युरन्सूय पयलीं मेळना सो तें व्हरपाक मेन इतले भायर गांव आशिल्ले जाल्यार इंटरनेट व्हरपाक इश्यू म्हणून थंय एक विशय आशिल्लो सो आनी म्हाका दिसता की आनी खंय आसचें ना आनी एक गांव सांगलें म्हाका तेंच्यान ना म्हणून आनी आसचें ना अशी अपेक्षा पूण अशी जर बेजीक नेसेसिटी गरज आसा खंय जाल्यार कोणी तरी फुडें सरपा जाय कोणाच्या लक्षान येता तेणें तें फुडें सरपा म्हाज्या लक्षान आयलें म्हणून हांव फुडें सरून हें तांकां करून दिलें कितले घरांक हेजो हे जातलो लाभ जातलो फॅसिलिटी सादारण म्हाका 20 फॅमिली आयसोलेटेड गांव म्हणजे तुमकां हांगा आसा घरां तेजे भायर मातशें ते फुडें गेलीं अशें शॉर्टकट वाट आसा थंयच्यान फुडें गेले जाल्यार आनी 3-4 घरां आसा आनी 2-3 वेगळीं घरां आसता अशें सादारण 20-25 फॅमिलींक हेजो लाभ जातलो